युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. कमळाच्यो पाकळ्यो लागल्यो गळपाक. भायर सरले मायकल लोबो आनी प्रवीण झांटये. अजूनही कांय जाण भायर सरपाचे वाटेर. गोपांतली म्हायती. उदक विकपाचो कुंकळे चल्ला धंदो. टाका बांदाच्यो टाकयो भरभरून वता उदक गांवा भायर. थळाव्या जाल्या फळयोच. देवनागरीचे बरोबरीन दियात रोमीकूय दर्जो. राजभास कायद्यात करात दुरुस्ती. जाहीरनाम्यातूय दियात उतर. रोमी लिपी मोगीचे राजकारण्यांक गाराणे. गोंयांत सापडल्यो 1592 पॉझिटिव्ह केसी. 25% पावलो पॉझिटिव्हिटी रेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्या उपरांत रोखडेच साबार राजीनामे भायर सरले. सोमारा भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन राजीनामो दिलो आनी ताच्या फाटोफाट मयेचो भाजपा आमदार प्रवीण झांटयेन. मुख्यमंत्री आनी गोंय प्रदेशाध्यक्ष दोगांयनी राजीनाम्याचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्यान आनीक राजकीय नाटकां पळोवपाक मेळटलीं अशें दिसता. खूब तेंपाच्या सस्पेन्सा उपरांत मायकलान सभापतीचे कचेरेंत राजीनाम्याचे पेपर दवरले. राजीनामो दिवपी मायकल हो पयलो मंत्री आनी भाजपाचो तिसरो आमदार. आयजच तो काँग्रेसींत वतलो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. अशें आसले तरी पर्राची सरपंच आशिल्ली ताची घरकान्न डिलायलान आदी काँग्रेसींत येवचे अशी हायकमांडाची इत्सा आशिल्ल्यान मायकल दवरण्याचेर बसला. As per the Election Commission of India, the filing of nominations starts from 20th. We have to be ready well in advance. For 10 days we require to go back to our people and campaign that we are going to contest. So this is why we have resigned. Party join जावपाचे कांय फायनल जावना. लोकांकडे उलयल्लेले बीन सर लोकांकडे उलोवप चलता. कोण म्हणटा इंडिपेंडंट बस, कोण म्हणटा काँग्रेसीक बस. So a lot of Congress people are unhappy with your decision of leaving. What do you like to say? Who? Congress. Congress people want me in BJP. They don't. Congress people will always want me in BJP. No, it is not yet decided. So what do you like to say? Let my people decide. See, it is all my close supporters, my well-wishers, our karyakartas, who are like my brothers and sisters, who walk with me. Every step I take, they are with me. They will decide for me. No, today's decision is about resigning as a minister and MLA, and now I will resign as BJP member, primary membership. It's all about the coming election. And जे association आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले 15 years जाले आमकां. सो दुख लगता एक वाटेन. बीजेपी पार्टी को हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए. तो उधर दबके बैठना अच्छा नहीं है. दबके नहीं बैठना चाहिए कोई. अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to. They should not throw you out finally. So it is the best way is you exit in a nice way. I am one of them. So I was made to understand that तुका हिंगा स्वात नाम. So आमकां exit करचें पडलें. हांव एक कार्यकर्तो 15 वर्सांचो. आमकां स्वात नाम वयता. मायकला फाटोफाट मयेचो भाजपा आमदार प्रवीण झांटयेनय सभापतीचे कचेरेंत राजीनाम्याचे पेपर दिले. आपूण मगोवपाक वतलो अशें प्रवीणान सांगले. भाजपान मगोवपाचे फाटीर बसलेलो मयेचो आदलो आमदार अनंत शेटयेचो भाव पेमेंद्र शेटीक उखल्लो. देखून मगोवपान प्रवीणाक शिवाचेर बसपाची ऑफर भेटयली अशें गोपांतल्यान कळटा. मनोहरभाईच्या विश्वासाच्या पार्टी भितर सरिल्लो. तो पयलीं सारकी पार्टी म्हाका उरूना. म्हणटकीर म्हाका दिसलें की जर फुडें कितें डेव्हलपमेंट जर करपा जाय जाल्यार हांवें एक स्टेप घेवपा जाय जे करून फुडें मया मतदारसंघाचो कितें डेव्हलपमेंट करूं शकता. हांव आतां MG पार्टी जॉइन जातलो कारण म्हाका दिसता की फुडलो डेव्हलपमेंट करूं शकतली ती पार्टी. केन्ना जॉइन जाता? हांव चड करून ह्या दिसा फाल्यां नाल्यार परवा जॉइन जातलो. भाजप प्रदेश अध्यक्षान ह्या घडामोडीचेर उलोवप केले. ताणें सांगलें मायकलाचो राजीनामो अपेक्षीत आसलो.
पक्ष विरोधी कारवाये उपरांतय ताचेर कारवाय कित्याक केली ना तेवूय सांगले. कळंगूट आनी शिवोले दोनीकडे भाजपाक जैत मेळटले असो हावेसय ताणें उक्तायलो. हांव पळयतना मायकल लोबोचें रिजिग्नेशन जें आसा तें आमी एक्सपेक्ट करतालेच. फक्त केन्ना येतलें तें कशें आसा की गेले वर्सभर मायकल लोबो तसो फिजिकली पार्टी भितर दिसतालो पण तो मना बसून पार्टी भितर नासलोच. कारण त्याच्या ज्या वेळार ताणें ठरयलें की आपल्या बायलेक तिकीट दिवपाक जाय तेन्ना पासून ताणें भारतीय जनता पार्टी कडेन नातें तोडोवपें ताणें ठरयल्लें. तो वाट पळयतालो की आमी दितात काय ना. त्यामुळे ताणें आज रिजिग्नेशन इमिजिएटली. कारण मायकल लोबो गेलो म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक पडचो ना. आणि त्यांनी जे आज स्टेटमेंट केलं की तरी भारतीय जनता पार्टी उरना. त्यामुळे पार्टी कितें हें मायकलान आमकां सांगपाची गरज ना. ती मायकल लोबो ऑलरेडीच गेले वर्षभर भारतीय जनता पार्टी भितर केवळ फिजिकली दिसतालो पण मेंटली तो आमचे बरोबर नासलो. आणि त्यामुळे त्याने जर सांगता ताका इतली जर समाज सेवा करपाची जर असली जाल्यार त्याने एखाद्या कार्यकर्त्याक फुडें काडून जर सांगितले की ताका तिकीट दिया ही वेगळी गोष्ट जाली. तो मागतालो फायनल तिकीट आपल्याच बायलेक लागून म्हणजे घरचेच तिकीट. आणि त्यामुळे ताका आमकां व्हडलें तशें हादरो वगैरे असल्या तरेचे कांय फरक पडना. आणि कारण तेचे एजंडा एकूच आशिल्लो आनी ताका तिकीट जाय आसली न्ही बायलेक. त्यामुळे ती भारतीय जनता पार्टी दिवंक शकना. आमचे कार्यकर्ते गेले कितले दीस तो ज्या तरेन थंय एंटी पार्टी एक्टिविटी करतालो म्हणजे पार्टीच्या आमदार मंत्री आसून सुद्धा तो ज्या तरेन थंय एक्टिविटी करतालो आमकांय बरेच जर कार्यकर्ते तुमी कांयच उलयनात. पण आमी उलयनासले कारण कितें आमी एखादो कार्यकर्तो जर आमचो आसा ताका सांबाळपाचें आमी सदतीत काम करतात. पूर्णपणे सांबाळपाचो. आमी ताका बऱ्याचदा सांगपाचो प्रयत्न केलो. पण ज्या वेळाचेर ताणें जर एजेंडा जर ताचो आसत जाल्यार त्या एजेंडा फाटल्यान तूं कांय करपाक शकना. आनी ताका जर इतलें जर तो आज जर उलयता आसत जाल्यार ताणें म्हाका दिसता 6 म्हयन्या पयलीं मंत्रीपदूय सोडूंक जाय आसलें. इतलें जर सांगता तो आज जाल्यार मंत्रीपद सोडून तेन्नाच राजिनामा दिवन गेला आमकां कांय फरक पडनासलो. बार्देस तालुक्याचो ठेको ताच्या हातीन दिवना. त्यामुळे त्यांनी कळंगूट मतदारसंघाच्या संदर्भात उलोवचें. थंय सुद्दां भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर निवडून येतली इतलें हांव सांगता. मुख्यमंत्र्यान ट्विटरा वयल्यान ह्या राजिनाम्याचेर प्रतिक्रिया दिल्या. हांव आनी वैयक्तीक हिता खातीर कांय जाणांनी केल्ल्या पक्षांतराचेर येता ते वेंचणुकेंत भाजपाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. भारतीय जनता पक्ष हे एक रासवळ कुटुंब. ते माय भुयेची पूर्ण भक्तीन सेवा करता. मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजपांतल्यान आनीक कांय राजिनामे येवपाचे आसात. काँग्रेसींतल्यान पक्षांतर करपी आनी भाजपांत येवपी सालसेतीचो आमदार राजिनामो दिवपाचे आनी अपक्ष म्हण नव्या पक्षाचे चिन्ह घेवन वेंचणुकेंत लडोवपाचे तयारेत आसा. मात येतल्या कांय दिसांत आनीक कांय जाण भाजपांत वचूं येतात. भाजपा सरकाराचो भाग आशिल्लो प्रियळचो गोविंद गावडे अपक्ष आमदार म्हण राजिनामो दिवन भाजपाचे तिकेटीर लडपाक शकता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आनी पर्वरेच्यान अमर चावरिया, इर्शाद शेख आनी विलियम रॉड्रिग्स. टाका बांदार जावपी बेकायदेशीर उदकाच्या टँकर भरून व्हरपाच्या प्रकाराचेर कुंकळेच्या तरणाट्यांनी आवाज काढला. ह्या बेकायदेशीर प्रकल्पाचेर बंदी हाडची अशें तांणी कलेक्टरा कडेन मागला. तांणी तशी कागाळी नोंदयल्या. फाटलीं 6 वर्सां जालीं कुंकळे टाकाबांद वाठारांत उदक भरून व्हरपाचो बेकायदेशीर वेवसाय चालूच आसा. टँकरांनी भरून हे उदक उद्देगीक वसणुकेंतल्या वेगवेगळ्या आयस प्लांटांचेर व्हरतात. उदक न्हंयचें आशिल्ल्यान उदकाक लागून लोकांची भलायकी इबाडपाचो भंय लेगीत ताणें उक्तायला. सगळ्या संबंदीत यंत्रणा कडेन कागाळी केल्या उपरांत निमणे कडेन तांणी कलेक्टरा कडेन कागाळ केल्या. आयकात. एप्लिकेशन दिलो हा कलेक्टरा, पुलिसां आनी सगळ्यांक दिलो हा. हिंग कुंकोळी इंडस्ट्रीज शेडान वॉटर सप्लाय जाता न्हंयचें तें जायत फॅक्टरीनी वयता. कितले फॅक्टरीनी वयता ते उदका फॅक्टरीनी वयता, आयस प्लांट वयता, सॉफ्ट ड्रिंक फॅक्टरीनी वयता. ते मातशें हे आनी तुमी चोयाय. कोणा कंप्लेन केली तुम्ही? पुलिसां, कलेक्टरा, पुलीस, हेल्थ आनी WRD. आणि किती टँकर मला असतं? टँकर ते चुपाचे थिंगा हिंग एक फुडें आमकां 2 दीस पळय ते न्हंयचे बनवताय. ते 2 टँकर थिंगा न्हंयचे बनवताय. कंटिन्युअस होताय ते कंटिन्यूस होताय. ते हें चलता, पॅन्डेमीक चलता. पॅन्डेमिका लागून हे न्हंयचे उदक लोकांक पिवयताय, आयस लोक खाता आनी कितें जाता ते मातशें चुकान एक्शन घेवपा न्हू तेजेर. कितू तेमसान चालू आहे हें आतां कितें जालां, आतां कॅनला उदक बंद जालें जाल्यार ते न्हंयचे येताय. नाजाल्यार ते न्हंयच्यान ते पोतायचे खबर ना. हे न्हंयचे आतां येतात तुमणे म्हण 3 म्हयने जावपा जाले येताय ते न्हंयचे. एक पास कॅनला उदक स्टार्ट जालें म्हणटा ते येनाय थिंग न्हंय थोडे. हे वर्सां येताय, 5-6 वर्सां जालीं. कुंकोळे आज यूथ कलेक्टरान एक कॉपी कंप्लेन दिला की म्हणून आमगे इलिगल वॉटर सप्लाय जाता कुंकोळे आनी हें सगळें वॉटर आयस प्लांटां वयता, मागीर वॉटर हितून वयता, कितें म्हणटा तें बॉटल आयस्क्रीम फॅक्टरी वयता आनी अशें करून आमगे कुंकोळे इंडस्ट्रियल एस्टेटी
हें आतां सगळें हेल्थान सगळें आमी पयलीं कंप्लेन पावयलोली म्हळ्यार तरी पसून कोणें कांय एक्शन घेवं ना. आतां हें सगळे पाटी हेंच कोताय कॅनला उदक सोट्री बंद जाता आनी मागीर परतून कमेस कोताय. हें आमी आतां हेल्थाक मागताय केशे भाशेन आनी सगळें पॉलिटिशियन बिजनेशन सगळें करप्शन चालू आहा कुंकळ्या आनी जायत कितें चलता इलिगल कुंकळ्यांक. तें आतां आमकां आख्खो यूथ मेळ्ळो आहाय सगळे भुरगे आनी आमकां जाता बेगीन आमगे मुखार फ्युचर जनरेशन सगळें बरें करून करपा जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळ्ळेच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देवनागरीक समान दर्जो रोमी लिपीक दियात. रोमी लिपींतल्यान कोंकणीच्या साबार संस्थांनी मागला. रोमी खातीर वावर करपी साबार संस्थां मदल्यो वट्ट 15 संस्थांनी एकठांय येत पत्रकार परिशदेंत ही मागणी केली. सत्ताधारी भाजपा धरून गोंयांतल्या सगळ्या राजकीय पक्ष फुडाऱ्यांची भेट घेवन तांकां मेमोरेंडम भेटयल्याची माहिती तोमाजीन कार्दोजान दिली. 1986 राज्यभास कायद्यात दुरुस्ती करून रोमीकय देवनागरी बरोबर समानतायेची सुवात दिवची अशें मागतानाच राजकीय वचननाम्यांतय तसो मजकूर घालात अशेंय मागला. रोमी लिपी कोंकणी वयर काडचे खातीर सुदारप करचे खातीर गोंयांत जायत्यो संस्था आसा. तातूंतल्यो 15 संस्था हांगासर एकठांय जाल्यात आनी एकठांय जावन हांचे कारण इतलेंच की रोमी लिपींतली कोंकणी हिका फावो तो दर्जो इक्वल स्टेटस वीथ देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणी दिवंक जाय म्हणून ही आमची चळवळ आसा. आमी गोंयांतल्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक मेळ्ळ्यात. जशे परी सदानंद शेट दणावडे जो BJPचो प्रेसिडेंट जावन आसा, विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन आसा, लुइजीन फालेरो वायस प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल काँग्रेस, गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, सुधीर धावडीकर लीडर ऑफ महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, थियोटोन दा कॉस्टा साउथ गोवा लीडर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, वाल्मिकी नाईक लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी आनी चर्चिल आलेमा इतल्या पार्टींक आनी ह्या MLAक आमी मेळ्ळ्या आनी आमचो मेमोरंडम ताका सबमीट केला. ना मेमोरंडम कितें गरज आसा म्हणून की आमचो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा 1986 तातूंत एमेंडमेंट करपाक जाय आनी त्या एमेंडमेंटान अलॉंग वीथ देवनागरी रोमन स्क्रिप्ट तिका इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी खरी पूण ते महाराष्ट्रांत विलीन करपाचो यत्न चलिल्लो. पूण पुराय गोंयकारा खातीर ओपिनियन पोल जालो तातूंत गोंयचें स्वतंत्र अस्तित्व राखून दवरपाक रोमी लिपयेच्या समर्थकांनी मोलाचो वावर केलो. तांची याद तोमाजीन कार्दोजान करून दिली. मात त्याच वेळार रोमी लिपी कशी कुशीक पडली तेवूय ताणें सांगलें. आयकात. जेन्ना राजभाशेच्या वेळार जायत्यो मिटिंगो जाताल्यो ल्हान व्हड मिटिंगो तेन्ना खंयसरूच आमचे फुडारी म्हणून आसले की कोंकणी देवनागरीन जातली वो कोंकणी रोमी लिपीन जातली. आमी फकत कोंकणीक झगडटाले आनी त्या खातीर निमण्या वखदार जेन्ना आमकां जोईत मेळ्ळें त्या वेळार देवनागरीचे जे फुडारी आसले देवनागरी कोंकणीचे जे फुडारी आसले तांणी आमचो विश्वासघात केलो. दे बिट्रेड अस आनी थंयसर एक डेफिनिशन घातलें लँग्वेज एक्टान. डेफिनिशन सेज Konkani means Konkani in Devanagari script. Now what is the demand? Demand is the definition which is there in Official Language Act which says Konkani means Konkani in Devanagari script. या डेफिनिशनान amend कर सांगला आनी amend करून ते अशें जावपाक जाय Konkani means Konkani written in Devanagari and Roman script. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. नुस्तें मार्केटांतलो सोपो एकठांय करपाचे प्रक्रियेत भ्रश्टाचार करपी SGPDAच्या मेंबर सेक्रेटरीक बेगोबेग सस्पेंड करात. ताच्या वेव्हाराची चवकशी जावची होलसेल फिश मार्केट ट्रेडर असोसिएशनान मागला. सोपो एकठांय करपाची जबाबदारी नव्या कंत्राटदारा कडेन दिवचे बदला SGPDAन परतून आदल्याच कंत्राटदाराक दिल्या. हो हायकोर्टाचो अपमान असोसिएशनान आरोप केला.
मडगांवां होलसेल नुस्तें मार्केटात सोपो एकठांय करप्याच्या कंत्राटा वयल्यान सुरू जाल्लो वाद सोंपपाचें नांव घेयना. आतां परतून कोफुसांव जाला. एसजीपीडीएन आदल्याच कंत्राटदाराक सोपो एकठांय करपाक सांगला. आमी 2 लाख वाडोवन टेंडर दिले तरीकय ते घेवंक ना. सोपो एकठांय करपाच्या वेव्हारांत व्हडलो घोटाळो आसा. ह्या घोटाळ्याची चवकशी करची अशें विजिलन्स मुख्य सचीव आनी वेंचणूक आयोगा कडेन मागतले. इब्राहीम मुल्लान सांगले. आमकां वराक तुमी 500 रुपया चार्ज करून हे पयशे सोबत आतां आमी अंडर प्रोटेस्ट फारीक करीत आसा कित्याक आमची मॅटर हायकोर्टान आसा की रिड्यूस करपाक फी रिड्यूस करपाक आमचो मॅटर हायकोर्टान आसा. पूण हे कशें चल्लां हेका कोणूच लागना. हायकोर्टान कितें ऑर्डर काडला ते प्रमाणान कित्याक वचना पीडीए कडेन जेई सगळे आसा तांकां फकत ड्रायव्हरूच ऑफिसर दिसता थंय. ताणें क्लियरली हायकोर्टान बरयला पीडीएचे ऑफिसरान थंय वचून कलेक्शन करपा जाय म्हण. पूण आमी आयज हे सांगपाक सोदता तुमकां की आमी ऑलरेडी विजिलन्साक बरयतले, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ताकाय बरयतले आनी चीफ सेक्रेटरीक बरयतले. जे कितें चल्ला पळय हांगा पयशांचो कितें धुंवर चल्ला पळय ते चोरी चल्ला हे हॅरेसमेंट करून जे कलेक्शन करतात हेजेर कितें तरी तेणें चीफ सेक्रेटरी जावन दी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जावन दी नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटाक घालता इतले दिसाचे पयशे खंय गेले हेजेर सगळे आमी करपा आसा 1 by 1 आनी इमिडिएटली सस्पेन्शन ऑफ दीस मेंबर सेक्रेटरी कांयच चिंतना कांयच पळयना. आमी इमिडिएटली तेजे मेंबर सेक्रेटरी तुमी सस्पेंड करपा जाय म्हण आमी मागतात. नव्या कंत्राटाचे टेंडर काडपाक कोर्टान एसजीपीडीएक 3 म्हयन्याचो वेळ दिल्लो. तो सोंपलो. सद्याक त्याच कंत्राटाचो मनीस येता. पूण तो एसजीपीडीए कचेरीचो ड्रायव्हर वा प्युनाक बरोबर घेवन हाचेर असोसिएशनान तिडक उक्तायल्या. प्रत्यक्षात कितलो सोपो एकठांय करतात आनी कितलो गल्ल्यात जमा जातात तेवूय कळपाक जाय. पळयात इब्राहीम मुल्लाक कितें म्हणपाचें आसा तें. 5 तारीखेक पीडीएन एकल्याक कोणाक तरी अपॉइंट केलो लक्की मुट्टेका आनी ताजो चलो आनी ते मार्केटा आयले ते म्हणपा लागले आमकां अशें कलेक्शन करपाक हें दिलां. हांवें मागीर मेंबर सेक्रेटरीक फोन केलो. हांवें म्हणलें तो दिलो आसा बरें आहा म्हणलें. आमी ताका ते दीस फ्रायडे 6 तारीख फ्रायडे ते दीस कलेक्शन करपाक आमी ताका दिलो. आमी सगळे पयशे आमचे दिले गाडयेचे वराचे प्रमाणान पयशे आमी दिले. हांवें त्या भुरग्याक विचारिल्लें बाबा तुवें कितले कलेक्शन केलां कितें केलां पयशांचे. तो म्हाका म्हणपालो आपूण 1,15,000 कलेक्शन केलां. एकूच दिसाचे 1,15,000. तेणें ते भुरग्यान थोडे ते किरकोळ आनी गोंयकारा कडेन बी तेणें पयशे बी घेवना. तो मातशें हंबल आशिल्लो तो कोण तो लकी बुट्टो कोण तो आशिल्लो तो मातशें हंबल आशिल्लो. त्या हंबल आसून देखून 1,15,000 कलेक्शन जाला. नाजाल्यार तुमी चिंता कितले कलेक्शन जावपाक शकता थंय. हे पयशे गेले खंय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तिसऱ्या कोविड ल्हारांत भारतांत हॉस्पिटलायज जावपाचें प्रमाण 5 ते 10% आसा अशें केंद्र सरकारान सांगलां. दुसऱ्या ल्हारांत अधिकृत आंकडेवारी वयल्यान दिसून येता हॉस्पिटलांत दाखल जावपाचें प्रमाण 20 ते 30% हे रेंजीत आसा. मात फुडाराक तातूंत बदल जावं येता अशी शिटकावणी वैजकी सुत्रांनी दिल्या. आयज सकाळी 1.79 लाख ताज्या प्रकरणांची मोठ्या प्रमाणात वाड नोंदयल्या. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो रेट 13.29% आशिल्ल्याचे सांगले. सुमार 10 दिसां आदीं देशात दिसपट्ट्यो सरासरी 10,000 ते 15,000 केशी नोंदयताले. भलायकी मंत्रालय सांगता ते प्रमाण हे वाडीक व्हेरियंट ओमिक्रॉन तशेंच देशांतल्या कांय वाठारांनी व्हेरियंट डेल्टाची सेगीत हजेरी आशिल्ल्याचे सांगतात. गोंय आनी देशांतल्या लोकसंख्येक कोविड-19 जतनायेचो डोस आयज 10 जानेवारी सावन सुरू जालो. बुस्टर डोस भलायकी सेवा आनी आघाडेच्या कामगारांक आनी 60 वर्सां परस चड पिरायेच्या लोकांक हेर दुयेंती बरोबर दितले. 25 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जानेवारी 2022 सावन भलायकी सेवा आनी आघाडेच्या कामगारां खातीर जतनायेचे डोस जाहीर केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यांत कांय वाठारांनी 10 तारखेच्यान फुडले 5 दीस दाट दंव सोंसचो पडटलो. 16 तारखेच्यान कांय राज्यांनी पावस पडटलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पूण गोंयचें हवामान थंड आनी सुकेंच उरतलें. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडले 2-3 दीस वातावरणात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना.
राज्यांत आयज आनी फाल्यां मळबात कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. फुडल्या 5 दिसां खातीर नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.